नमस्कार, प्रुडंट मिडियाच्या खबराचित्रांक तुमकां येवकार. पळोवयाच्यो मुखेल खबरो. काळवी बस अपघाताचे फाटभुंयेर हायकोर्टान गोंयच्या येरादारी वेवस्थेचे अवस्थेची घेतली खर दखल. सरकारा कडेन मागलो अहवाल. हळदणकार म्हणटात कालवी पुला खातीर कोमुंदादीन जमीन दिल्या 2 वर्सां फाटीं. नार्वेकार मारता फूट. लोकपाल विधेयक परत मांडले लोकसभेत. जिखपाची तांक पळोवन दिल्यात तिकेटी. शहा आयोगाच्या अहवाला उपरांत बेकायदेशीर मायनिंगाची चौकशी. विलासराव देशमुखाची मिडिया सामकार वक्तव्यां. काँग्रेसीचो जाहीरनामा 5 वर्सां फाटीं आशिल्लो तोच. नवें कांयच ना. श्रीपाद नायकान केली टिका. फोंडे जिल्हो करपाची कांयच गरज ना. मंत्र्यांची कमिशनां बंद केल्यार जाग्यार येतलें प्रशासन. श्रीपादाचें वक्तव्य. नुवेचो अपक्ष उमेदवार मार्कुस डिसोजाचेर हल्लो. मार्कुसाचे तकलेक पडल्या 6 पोंत. कोलव्या पुलिशेन असॉल्ट केस म्हूण गुन्यांव केला नोंद. आनी खेळा मळार साळगांवकार कॉलेजीन 17 वर्सांनी पयले खेप जोडले विद्यापीठ क्रिकेट सर्तीत वस्तादपण. फायनलीत मारले डीएम्स कॉलेजीक. कायल टिकलो परजोळो. आता खबर विस्तारान. कालवी बस अपघाताचे फाटभुंयेर हायकोर्टान गोंयचे येरादारी वेवस्थेचे अवस्थेची खर दखल घेतल्या. सुरक्षीत येरादारी खातीर सरकारान हायकोर्टा सामका ट्रॅफिक प्लान दवरचो असो आदेश गोंय खंडपीठान मंगळारा स्वेच्छा याचिकेचेर दिलो. काळवी कोरोना पुला खातीर हळदणे कोमुंदादीन जमीन दिवची म्हूण पंचायतीन ऑक्टोबर 2009 थाराव घेवन कोमुंदादीक आनी आमदार दयानंद नार्वेकाराक धाडिल्लो. कोमुंदादीन पंचायतीचो प्रस्ताव 10 दिसां भितर मान्य केलो. मात सरकार पूल उबो करूंक शकलो ना असो दावो हळदणकारांनी केला. पुलाक कोमुंदाद जागो दिना म्हूण नार्वेकारान सोमारा दावो केलो. So I would like to clarify whatever Narvekar has given false on the news regarding NOCs and why the bridge was not built. True copy of resolution of Panchayat held on 15 Panchayat meeting held on 15/10/2009. Utilization of land for construction of bridge between Kalving Lakde Karana village Panchayat Aldana. This is the NOC which was issued immediately on 26/10/2009, not even 15 days. This NOC was received for the bridge for utilization of land for construction of a bridge. He said that because of Melvin Fernandez, this bridge couldn't come and I am responsible. There is NOC, everything with me, which is shown to you all. I say that Narvekar is behind these small lives which we have lost today. फिजिकली सगळे प्रत्येक पार्ट सारको पळयलो पळय आमी म्हणजे पोनाक वचून सगळे सारके फुल सिस्टम जेन्ना आमी पळयले तेन्ना मेकॅनिकली फिजिकली आमी पळयले सगळे तेन्ना पळयतली सिस्टम सामकी इंटॅक्ट आसा. खंय बाबा ती डॅमेज जाल्या जावं कितें जालां असं खंयसरूच ना. म्हणजेच तेजी सिस्टम सारकी आसा. आतां हो जो एक्सिडेंट जाला तो एक्सिडेंट म्हाका अशें दिसता की खंय तरी ह्युमन एरर किंवा कितें तरी नेग्लिजन्स ऑन द पार्ट ऑफ द ड्रायव्हर जाला आनी ताणें ड्यू टू सम ओवर कॉन्फिडन्स कितें तरी जाला आनी हो एक्सिडेंट जाला. नोटीस काडल्या, लायसन्साकूय हें काडल्या नोटीस, प्लस आमी परमिटाकूय नोटीस काडला. कित्याक परमिटाक आमी ITA डिसिजन घेवंक जाय. मेंबर आसता ताका. हांव एक मेंबर, आमचो डेप्युटी कलेक्टर एक मेंबर आनी एक मेंबर आहा. ते डिसिजन घेताले आनी चडशे आमी तेजे उडयताले कॅन्सल करून. लोकपाल विधेयक परत लोकसभेत मांडटले म्हणपाचें केंद्रीय विज्ञान तंत्रज्ञान मंत्री विलासराव देशमुखान सांगलां. NIOचो संशोधन निधी दोबराद वाडपाचो आसा. देशमुख पणजे मिडिया कडेन उलयतालो. उमेदवारांची जिखपाची तांक पळोवनूच तांकां तिकेटी दिल्यात अशें ताणें एका प्रस्नाक जाप दितना सांगलें. बेकायदेशीर मायनिंगाची चौकशी शहा आयोगाचो अहवाल आयले उपरांतूच सुरू जावंक शकतली अशेंय देशमुख म्हणटा. मंगळारा सांजे देशमुखाची दिवचले प्रचार सभा जाली. You know, Rajya Sabha, we don't have the majority. So we have to take every political party into the confidence to get it through. What is the fate at the moment? I think again we'll again put up for discussion the Rajya Sabha and
We'll see. Especially the illegal mining is concerned, I think they have already taken a decision. They already appointed a committee, commission, and the commission is going into the whole detail. And after the report is submitted, and then proper action will be taken. Law will take its own course. This decision has been taken at the level of PCC, at the level of AICC, and once the decision is taken, I am nobody to comment on this. But as a policy, as I tell you, we consider the elective merit. If they have the elective merit, then I don't think there is any bar. Goa is one of our centers especially for oceanography, and we are definitely trying to improve this center, because oceanography is another area where we are not yet properly discovered that area. Creation of jobs is the first priority. Then getting more and more investment, FDI what we call, and every state, I think they are trying their own to get more and more investment in their own states. So that is another area where Congress party is always concentrating on getting more and more investment, so that more and more jobs could be created and more and more employment could be generated. काँग्रेस आनी भाजपा दोगांचेय जाहीरनामे मतदारां समकार आयल्यात. भाजपान चड करून मुळाव्या सुविधांचेर नेट दिला, जाल्यार काँग्रेसीचो कल आशिल्ल्यो सुविधा आनी येवजण्यो सुदारपाचेर दिसता. भाजपान समाजीक शिक्षणीक वाठारांत कांय नव्यो खर्चीक येवजण्यो येवजिल्यात, जाल्यार काँग्रेसीन कमी उत्पन्न गटाचेर नजर दवरल्या. भाजपाच्यो येवजण्यो पळयल्यार 5 वर्सांक सरकाराक पयसो बरोच उबो करचो पडटलो. भाजपान भ्रष्टाचारा आड नेट दिला, जाल्यार काँग्रेस गव्हर्नन्सा सारकेल्या नागरीक सेवांचेर नेट दिता. दोनूय जाहीरनाम्याचो नियाळ घेवपी पळयात प्रुडंटाचो रिपोर्ट. भाजपा आणि काँग्रेस दोगांनी आपापले जाहीरनामे काढले. दोगांनी भुरग्यां खातीर कंप्युटर शिक्षणाच्यो येवजण्यो काढल्यात. मात भाजपाची लॅपटॉप आणि टॅबलेटांची येवजण मातशी खर्चीक दिसता. काँग्रेसीच्या वळेरेंत 9 पूल आसात, भाजपाचे 11. भाजपा सत्तेर आयल्यार दयानंद सामाजीक सुरक्षा येवजणे खाला जाणटेल्यांक 2000 रुपया मेळटले. काँग्रेसीन 2500 उतर दिलां. भाजपान कोयरा विल्याचो प्रस्न जाग्यार घालपा खातीर 18 म्हयन्यांची मुजत थारायल्या. काँग्रेस म्हणटा PPP मॉडेलान कोयरा विलो लायतले. शिक्षणीक माध्यमाच्या विशयाचेर काँग्रेस इंग्लीश माध्यम शाळांक अनुदान दिवपाच्या फावरार, जाल्यार भाजपा प्रादेशीक भाशांच्या शाळा वटेन. काँग्रेस प्रादेशीक आराखडो सुदारून जाग्यार घालपाक सोदता. भाजपान तो रद्दच करपाची तयारी केल्या. मात मीन उद्देगा खातीर मायनिंग कॉरिडॉराचेर दोनूय पक्षांचे एकमत दिसता. सरकारी शाळांच्यो मुळाव्यो सुविधा सुदारपाचेरय काँग्रेस आनी भाजपा एकच उलयतात. मात काँग्रेसीक गोंयांत आंतरराष्ट्रीय फुटबॉल मॅची घेवपाची उमेद आसा, जाल्यार भाजपा 2 पावलां फुडें वचून फुटबॉलाक राज्य खेळाचो दर्जो दिवंक सोदतात. हातूंतलो खंयचो जाहीरनामो मतदारांक चड मानवतलो तें 6 मार्चच सांगतलो. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. आता घेऊ एक व्यावसायिक विसव.